लोकशाहीच्या मार्गान ही मिटींग चल्लेली आसतना पासून एक दडपशाहीचो मार्ग अवलंब करून आयज आमचो हो मायक हांगा बंद करपाची ही यंत्रणेन हांगा आमकां फोर्स केल्लो आसा। आमचे विचार लोकां पर्यंत पावचे न्हू अशें तांकां दिसता। आमी इतलें सांगूंक सोदता की आयज हांगा पणजेन जी पोटनिवडणूक जावपाची आसा थंय मनोहर पर्रीकर जो हांगा इलेक्शनाक उबो रावलेलो आहा, सगळ्यांनी तुमी विचार करात, ही निवडणूक आमचेर लादलेली आसा आणि ही लोकशाहीच्या मार्गान जेन्ना आमी मतदान करतले तेन्ना हे मतदान मनोहर पर्रीकराच्या विरोधानच वचोंक जाय। तेची योग्य ती जागा आमी ताका दाखोवन दिवपाक जाय। फक्त 13 जागे तांकां मेळ्ळे तरी सुद्दां अलोकशाहीन तेणी आपले राज्य निर्माण केलेलें आसा आणि आमी लोक डायरेक्टली तशें कांय करूंक शकना, पूण इलेक्शनाच्या मार्गान आमी तांकां धडो दिवंक शकता। ताका लागून हांव तुमकां सगळ्यांक एक विनवणी करता ह्या टायमाचेर की आपली सदविवेक बुद्धी तुमी वापरात। मनोहर पर्रीकरा सारको जो हुकुमशाह आमचे राज्य करपाक फुडें सरलेलो आसा ताका तेची जागा दाखयात आणि हे परत परत ज्यो निवडणुको येता जे आमच्या मना विरुद्ध आमच्या मता विरुद्ध आमचेर ज्यो लादल्यो वयतात त्यो निवडणुको आमकां नाका। आमी 5 वर्सांनी निवडणुकेक आमी तयार आसता। ही मदली आमकां वर्सां मदले इलेक्शनां नाका अशें आमकां दिसता। पण एकूच मुद्दो आसा, समजा काल तुमकां मिटिंगेची परमिशन आसतना तुमकां आज मिटींग घेवपाक मेळटा ना, परमिशन कालची असली आमकां मेळना कळ्ळें, पण आमी आयज परमिशन जेन्ना घेतली तेन्ना आमी ताका म्हणा की आमी मार्केट ओवरऑल ओके रायटिंगेन कितें दिला ताका परमिशन घेनासतना सभा दवरिल्ल्यान सभेचो आयोजक दिपेश नायकान पणजे पोलिसांनी वेंचणूक आचारसंहिता मोडली म्हणून अटक केलो। प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार।